थर्ड एडिशन आमी म्हटलें रिवर मांडवी क्रॉस. कोविडाच्या फर्स्ट वेवा वेळार आमी पयलीं केलें, ताजे नंतर आनेक केलें आनी ताजे नंतर हें तिसरें. आमचें जें इश्कॉल आसा तें ग्रामीण इश्कॉल, बट आमचें इश्कॉल सगळ्या क्षेत्रां भितर परफेक्ट आसा आनी हायर पोजिशनाचें गोंया भितर आसा. बोरी आमकां स्विमींग पूल ना, पूण ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी फोंड्या स्विमींग पुलार व्हरून स्विमींग शिकयता. आमच्या इश्कॉलाच्यो अनेक पॉलिसी आसात, तातूंत भितर स्विमींग 5वेक स्टँडर्ड 5थाक once the student is admitted in standard 5th, it is compulsory that we teach them, we make them to learn swimming शिकप हें कंपल्सरी. 6वे मेरेन आमी 5वेच्या जे न्यू एडमिशन येयलां त्या सगळ्यांक स्विमींग शिकयता. ताचे मुळे तांच्या आयुश्याक खूब परिणाम जाता, पॉझिटिव्हिटी डेव्हलप जाता. हें प्रॅक्टिकली आमी पळयलां जालो. आज पेंवता आसतना आमकां मातशी डिफिकल्टी आयल्यो. पयलीं 2 एडिशना पेक्षा आज मातशी डिफिकल्टी आसली. आज उदकाक करंट आसलो. जे न्यू कमर स्विमिंगा भितर येवपाक सोदतात आनी जे आजून आयले नात तांचे खातीर एक स्ट्रॉंग मॅसेज आमी दितात. स्विमींग हें ह्या संवसाराक जे जल्माक येयल्यात, जे मनीस म्हूण आमी सगळे कडेन आसात, प्रत्येक मनशाक स्विमींग हें कंपल्सरी येवपाक जाय. कारण ह्या स्विमिंगाची केन्ना खंय गरज पडटली हें कोण सांगूंक शकना. आमकां स्विमींग कळ्ळें पयलीं आमी सेफ म्हणजे एखाद्या वेळार कोणाचेर आखांत आयलो जाल्यार त्या वेळार आमी उडी मारून त्या मनशाक साल्वार करूंक शकतात. तांणी मांडवी क्रॉस कर तिसरे फावट ह्या स्कुलान यशस्वी प्रयत्न केले आसा. हाजे खातीर तांणी एफर्ट घेतले, तांकां सगळ्यांक धन्यवाद दिल्ले आसात. तांच्या मना पासून सगळ्यांचें अभिनंदन करता. त्या भुरग्यांनी बरो पैकी पराक्रमच केलो खरो म्हळ्यार. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जेन्ना आयली तेन्ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक भुरग्याचो खऱ्या अर्थान सर्वांगीण विकास हे तांणी आपलें धोरण दवरलें. केवळ पुस्तकी शिक्षण तिचे मर्यादीत आसचें न्ही म्हणून न्यू एज्युकेशन पॉलिसींतल्यान ही सगळी पद्दत आयल्या. पूण म्हाका सांगपाक उमेद जाता की आमच्या स्कुलान डे 1 पासून खऱ्या अर्थान भुरग्याचो ऑलरावंड डेव्हलपमेंट किंवा जे आज न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आसा ताजें बरेंचशें इम्प्लिमेंटेशन आमी डे 1 पासून सुरू केल्लें. ताजें खंय तरी फलीत आमकां हांगा मेळटा. आतां आमी सेल्फ डिफेन्स शिकोवपाक सुरवात केला. कारण जी गरज आसतली राष्ट्र खातीर, कारण आमी जें कितें करतले तें आमच्या नेशन खातीर, आमच्या राष्ट्र खातीर. आमचो वैयक्तीक कोणाचो म्हणजे फाल्यां आमचे कडल्यान निर्माण जाल्लो भुरगो सुद्दां हो स्वताचो विचार नाही करता ताणें राष्ट्राचो विचार करचो अशी भावना निर्माण जावची हाजे खातीर हें स्कूल सातत्यान प्रयत्न करता. जेन्ना अयोध्येचें राम मंदीर हो राष्ट्रीय विशय, हो धार्मीक विशय न्ही, अयोध्येच्या राम मंदिराचो विशय आयलो तेव्हा सुरवात पासून आमचो इन्वॉल्वमेंट आशिल्लोच. पूण त्या वेळार जी देशभर भावना आशिल्ली, आमी आमचो एंटायर प्रोग्राम आमचे स्पोर्ट्स जे केले ते थीम आमची आशिल्ली ती राम मंदीर किंवा तो विशय आशिल्लो. आतां आमी जेन्ना ल्हानशें आमी हांगा स्विमिंगाचो कार्यक्रम दवरलो जाल्यार आमची परत टीम आमी आमच्या जवानांनी जे आमच्या देशा खातीर आज थंय जिवार उदार जावन झगडटात तांची याद आमकां सातत्यान आसची. तांचे फाटल्यान आमी ठामपणे उबे आसात हें आमच्या प्रत्येकाच्या मनार आसचें म्हणून आमी ती थीम आज सुद्दां दवरली आसात. आयचें जें यश आसा आनी आमच्या त्या पराक्रमी जवानांक अर्पण करतात. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.